Joki आणि Erigita Fernandes, Wensley आणि Karen Valadares तेव्हा तांचे आशीर्वाद कानूक मागुया. तशेंच आपलो जल्माचो दीस समोरता डॉमिनिक मारियो पेरेरा, मेवरिक फारिया आणि कियारा क्रूज तेव्हा तांचेरूय आशीर्वाद कानूक मागुया. आशीर्वाद वाड्यांत रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत आमी मागता. Agnello Di Costa, Regina Di Costa, Fausta Vickers, Gilbert Falcão, Elvira Dias, Margarita Dias, Maria Afonso, Francis Cabral, Rosario Afonso आणि Assis Afonso. के भाशेन यावय कुटुंबा पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमची सगळ्या आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. हे बलिदान आमकां सगल्यांक देवाचे आशिर्वादान बोलले मोगाचे आनी पेखवणेचे सौ पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. अंदूक धरून सगलीं बरोबर म्हणुया. सोर पोतबिदार दिवपाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत भाग्यो सुद्दां सांगवार मारेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदविदा देव आमची काकृत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या कागुत को, सोम्या कागुत को, विसा कागुत को, विसा कागुत को, सोम्या कागुत को, सोम्या कागुत को. प्रार्थुया तो सोबीर उगीस रावन तुमचे कासकीन ते साव देव आमकां दवरात. सर्वेस्परा तुजो पवित्र आत्मो आपले शक्तीन आत्मीक देण्यांनी आमकां भरूं अशें तुका मानता तसलें मन आमकां दिवं आनी तुजी कशी करूं आमकां आयती करूं म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जे क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जे आतां राजभोग चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. दोन दूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. दुसऱ्या दिसा सरदारान जुदेव लोक पावलूचेर कसलो आरोप घालतात तो सारको जाणा जावंक सोदताले देखून पावलूक सोदूंक लायलो आनी मुखेल याज्ञिकांची आनी आख्खे महादोन सोबेची जोमात आपयली. उपरांत पावलूक हाडलो आनी तांचे मुखार उबो केलो. तांचे मदें एक पक्ष सादुकीचो आनी दुसरो फारिसेवांचो आसलो म्हूण जाणा जावन पावलून महादोर सोबेक म्हणलें, भावानो, हांव एक फारिसेव आनी फारिसेवांचो पूत. मेळ्ळीं पुनर्जिवंतपण जातलीं म्हूण हांव बरवंसो दोत्तां देखून म्हजी आज जोडटी जाता. अशें म्हणना फुडें फारिसेवां आनी सादुकी मदें वादविवाद सुरू जालो आनी सोबा दोन वांट्यांनी फुटली. पुनर्जिवंतपण, देवदूत आनी आत्मे आसात म्हूण सादुकी स्वत मानिनात, पूण फारिसेव तिनूय मानून घेतात. हाका लागून गोडबोड जाले
आनी फारिसेवा मदें थोडे शास्त्री उबे रावन नेटान निशेध मारूंक लागले. ह्या मनशा सोवें आमकां कांयच वायट मेळ्ळो ना. ताचे कडेन एक आत्मो वो एक देवदूत उलयला जाल्यार कोण जाणा. उजोत ओदीकूच वाडली आनी पावलूचें पिंजून कुडक्यान कुडके करतीत म्हूण भियोन सरदारान आपल्या शिपायांक धाडले आनी पावलूक तांचे मदलो बोळान काडून कोर्टांत व्हरतात म्हूण फर्मायलें. दुसरे राती सोमयाक पावलू दिश्टी पडलो आनी म्हणलें, गोट राव, तुवें म्हजे विशीं जेरुसाल्यांत साक्षी दिल्याय, तशीच आतां रोमांतूय दिवंक जाय. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे ओडकार. आमचो जबाब जातलो, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येतां. म्हणुया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येतां. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येतां. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा, तूंच म्हजी दोन ग्रेसकाय, तुजे शिवाय आनीक कांयच म्हाका ना. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें तुजेच आदीं राखून दवरलाय. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता, देखून हांव तुका दिनवासतां. रातचें पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालोना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो ओतमो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्कायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो ओतमो मेल्ल्या मोदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. जेजू म्हणटा, ती सगळीं एक जावं. तूं बापा म्हजे सोबें आसाय आनी हांव तुजे सोबें आसा. तेच भाशेन तीं आमचे सोबें एक जावं. आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. जुवां पोरमोणे शुभवर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. बापा, हांव मागणें कोत्तां तें हांचेच पासत न्हय, तर हांच्या उतरा वरवीं म्हजे विस्वास दवरतलीं तेवूय मनशां पासत. तीं सगळीं एक सांग. आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलां म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. जशें आमी एक तशें तिवूय एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा हांवें तांकां दिल्या. हांव तांचें सोबें आनी तूं म्हजें सोबें अशी ती संपूर्ण एक जावं. आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचोय मोग केला म्हूण संवसार पळकून घेवं. बापा, जंय हांव आसा थंय तुवें म्हाका दिल्याय तिवूय आसची म्हूण म्हजी खोशी. आनी अशें तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा ताणें पळोवची.
कित्याक संवसार रचच्या आदी तुवें म्हजो मोग केलोय. प्रमाणीक बापा, संवसारान तुका वळखून घेवंक ना, पूण हांवें तुका वळखलो आनी तुवें म्हाका पाठयला म्हूण हाणें वळखलें. हांवें तांकां तुज्या नांवाची वळख दिल्या आनी अजून दितलो. हे परी तुवें म्हजो मोग केलाय तोच मोग तांचे सोबे आसतलो आनी हांवूय तांचे सोबे आसतलो. सोमयाचें शुभोत्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या परिणामानो आयचें पयलें वाचप धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें. थंयसर सरदार जुदेव लोक पावलूचेर कसलो आरोप घालता म्हूण तें पळोवंक ताका मुखेल याज्ञिकाची आनी आख्ख्या महादोर सभेची जमात आपयतात आनी पावलो थंयसर आसा. 2 वस्तू आमकां नियाळूंक मेळटा. 2 जोमे आसले, सादुकीचे आनी फारिसेवाचे. जे सादुकी आसात ते पुनर्जीवनपण, देवदूत आनी आत्मे आसात म्हूण सत मानिनात. पूण जे फारिसेवाचो जोमो आसा ते हें सगलें सत मानतात. आनी पावलो जेजू पुनर्जीवन जाला हाची परगटणी कोत्तालो. म्हजो भयण मानू, ह्यो अजो चलता तेन्ना थंयसर पावलूचेर आरोप आसात. एक जोमो आसा आरोप घालता, दुसरो ग्रूप ताका सपोर्ट करता. जायत्यो वस्तू घडटाल्यो. पूण पावलूची वागणूक कसली आसली? तो एग्रेसीव जाल्लो? तो रागान बोल्लोलो? ना, वॉज कूल एंड काम. शांत आसलोलो तो. एग्रेसीव जावंक ना. आपणाचे आरोप घालतात आपूण. तो जाणा आपूण स्वतान आसा, स्वत उलयता. आमच्या जिवितांत म्हजो भयण मानू जायत्यो वस्तू घडटात. आमचो गुन्यांव नासतना आमचे आरोप घालतात. आमी कितें बरें करूंक सोदता तेन्ना आडखळ्यो घालतात आनी जायतीं झगडीं जायतीं जातात. पूण असले परिस्थितींत म्हजी वागणूक थोंड जावं गरजेची. हांवूय जरी एग्रेसीव जालो, हांवूय जरी रागार जालो, म्हजीं जरी उतरां वायटो बी जालीं जाल्यार हांव स्वतान देखून आसा जाल्यार, सारको आसा जाल्यार देखून हांव कितें जावंक पावता? रॉंग जावंक पावता, फटकेरो जावंक पावता. सो देखून आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत शिसांचे जेन्ना ते गोवाय दिताल्यो तेन्ना तांचे जायते आरोप, जायतो तांकां मार पडटालो, बोणकोणें घालतालो, पूण शांत आनी थोंड आसलेलें. आनी देखूनच दुसरी वस्त गरजेची ती म्हणल्यार दुसऱ्या दिसाक रातीक सोम्यान पावलूक म्हणलें, गोट राव, गोट राव, तुवें म्हजे विशीं जेरुसलेमाक साक्षी दिल्या तशीच आतां रोमांतूय दिवंक जाय. सो गोट रावप हें गोंयचेचें जावन आसा. आनी कित्याक आमी गोट रावप भियेनासतना? कित्याक आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, तांचे सोबे हांव सदांकाल आसतलो. जेजू आमचे सोबे सदांकाल आसा. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारता तेन्ना कांयच्या दिसाक आमी पळयलां जेजू आपल्या शिसां पासत मागता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू म्हणटा, जे शिसांच्या उतरां वरवीं म्हजेर विस्वास दवरतले तेवूय मनशां पासत हांव मागता. आनी कितें मागता? ती सगलीं एक जावं. देवाच्या एकवटान जिवप आनी एकामेकाच्या एकवटान जिवप. आनी हेच मागणी जेजूचे म्हजे पयलीं मानो आमचे सोबे आमी सगलीं एक जावंक. जेजू ह्या संवसारांत आयलो एकूच म्हणून. हो एकवट आमच्या कुटुंबांत, हो एकवट आमच्या पवित्र सभेंत आनी हो एकवट समाजांत. जितलो एकवट आसता तितलें बरेंपण विस्तारूंक पावता. पूण जर तर दुस्पट आसा, जर तर डिविजन आसत जावं कुटुंबांतूय, पवित्र सभेंत आनी समाजांतूय, जें बरें आमी करूंक जाय तें थंयसर आमी बरें करूंक पावनात, पूण अदिकूय वायट जावंक पावता. तर म्हजो भयण मानू, एकवट आमच्या कुटुंबांत येवं, एकवट आमच्या पवित्र सभेंत आनी समाजांतूय आसूंक आमी दर दिसाक वावरूंक गरजेची. तर आमकां सगळ्यांक देवाची ही कृपा मागुया. आमी हें जिवीत जियेता तेन्ना जावं आमच्या कुटुंबांत एकवट हाडून वावरूंक, पवित्र सभेंतूय एकवट हाडून वावरूंक आनी समाजांतूय आमी एकवट हाडूंक वावरूंक. आनी जेन्ना आमचेर हो एकवट हाडूंक आमी वावुरता तेन्ना आमकां आडखळी येतात, कोश्ट येतात, आमी भियेनासतना घट रावंक. कित्याक जेजू आमचे सांगाताक आसा तोच आमकां बोडान बता. हेच बाबाशनान, हेच बरबशान आनी हेच कृपेन आमी जिवंक आमकां देवाचो आदार ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया.
बेठोनेंग आमी गायन गावया C2 आमची पोडे वरदाना पान 28 C2 पेज 28. आमची पोडे वरदाना निष्कोडो गोस Dahil po nanti ang kadila itong dam kapitna, itong dila mo sa sabang मोझ्या बाबा बनेनो मुझे तुमचे बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता दसले सामून मागात. हे तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेन आमच्या आणि अख्खे पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्वर बांधून घेऊन सर्वेस्परा प्रशंसावन ही देणी पवित्र कर आणि भेटयता ते आत्मिक बलिदान मानून घे आणि आमीच तुका सदां वपलोलें दान सांग निर्मी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमचे काळ सांबारात. आमी जी सर्वेस्वरात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासूया. वय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र पापा सोर पदवीदार सासनाचे देवा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोर काय सोदताय आमी तुका तीन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत तो आपल्या सोर शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार ताका उबारून वेलो स्वर्गार. अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदार. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार सगळो लोक सगळो संवसार उलासता तुज्या मुखार. तशेंच सर्गीच्यो सोर पदव्यो आनी देवदूतांचो दरबार तुज्या वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबून आसतना गायतात. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा होसाना मुसोर्गी सर्वेस्वराचे नावी येता तो सुभागी होसाना सर्वेस्परा करस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सर. देखून दोळा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो परत दिसालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांच्या बॉक्सान मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगड्यासा करात. बाबाट्याचो गुट सोम्या
주의 모로나 미소모로다 아니 두 버릇이소 주의 모로는 지모론 porcorta देखून सर्वेस्परा सोम्याच्या मन्नाच्या आणि पुनरुज्जीवनपणाच्या उकड्यास आम्ही तुका जिविताचून दान सोडूनचे कास पेटयता तुझ्या मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आम्ही तुका तीन वाजता क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतोल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी काल तिकायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लिव आमचे भाग्यन बापान फिलिप नेरे आमच्या कोवळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी कोवळी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतले बरोबर तिका प्रिती मोगान सपोण कर तशेंच पुनरुज्जीवनपणाच्या बरोबरच्यान उतरून गेल्ले ते सगले आमच्या बाबा भयणीचो उगड्यास कर अशें काकृतीन उतरलोल्यांक समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्योन दांकवार मारी देवाची मायज सांगाती भाग्योन जुसे तिचो पोती भाग्योन धर्मदत्ता भाग्योन जुसे वास सामिगेल सान फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांची संगताक तुका वाखाणूक आनी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जे क्रिस्ता तुज्या पुता परबीं ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्मेचे एकवटान देवा सोर पदवीदार बापा सोर मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणाक आमेन देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकवलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां कोस आनी आमकां ताणणेक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार देवा कोणा जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक बरोबरच्यान उतरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदक काकुतीन सोर पातकांती सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राज सोडती बोधवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सोम्याचे क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय आमच्या पयस बाबाटाचेर दिसकार आनी तुजे कशे परमळ तिका शांती दी आनी तुका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजपूत चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमची सव्या आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं एकामेका मोगान जीवची शांती दियात देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे कारायो म्हाका फावना पण एक उतर मातुलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली मेळटली कोम्याच्या वेळार गायन गावया D 40 1
तुझे भायर म्हज्या देवा 570 D41 पेज 70. तुझे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या गोत्या. तुझे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या गोत्या. तूं एकलोच म्हाका राखताय, तूं एकलोच आदार दिताय. तूं एकलोच म्हाका राखताय, तूं एकलोच आदार दिताय. तूं एकलोच म्हजें गडो, तूं एकलोच म्हजो दारू. तूं एकलोच म्हजें गडो, तूं एकलोच म्हजो दारू. तूं एकलोच म्हजो पिळो, तूं म्हाका निर्मळ करताय. तूं एकलोच म्हजो पिळो, तूं म्हाका निर्मळ करताय. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमी घेतलोले गूट आमकां सांडवायची शिकवण दिवं आनी तातूंत वांटो घेतोल्यांक आमकां नवसोलीं करूं अशें आमी ओत्मीक देण्यान जोडूंक पावूं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हजो बहीण बानू, दर शुक्राराक आमी हांगासर सांजोचे वाजाचो तेस कोत्ता. ओके, आनी हो तेस केन्ना जातलो? पयले मिस्काबाज जाले म्हणटूच 7:10. ओके, 7:10 कित्याक दुसरो मिसाक लोक येता तांकांय आदाराचो जातलो. सो जे कोण दुसऱ्या मिसाक येतात 7:30 ताणें शुक्राराक ऑन फ्रायडे बेगीन येवचें. 7:10 सांजोचे वाजाचो हो तेस जातलो आनी त्या तेसा वरवीं आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबांत बरेपण मागुया. तशेंच दर दिसाक मीस सोंपतोच, आतां 8 मीस सोंपतोच आमचो रोखडोच हांगासर तेस सुरू जाता. आसता थोडीशीं भावां भयणां थोडोसो वेळ रावून आमी मागलें जाल्यार आमकांय बऱ्याक पडटलें आनी आमच्या कुटुंबाकूय बऱ्याक पडटलें आनी पवित्र सुबेकूय. तर तुमी रावचें आनी हे भाशेन आमी तो दिसाक भावार्थान वाडूंक आनी हेच तेसाच्या मागण्यांतल्यान सायबीण मांयच्या आदारान विनवणेन
आमचे सगळे दुःख गोष्ट आम्ही देवाच्या हातान घालू. सुरबीसपूर तुमचे सोबे आसो. आणि तुमच्या आत्म्या सोब्यास सरपद पिता देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपला आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून यात सोम्याचे शुभवर्तमान परगटात. देवाचे ओडुकार मागणे सामिगेलीक सामिगेल महाबोडव्या लढाईच्या दिसा तू आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता आनी तूं सर्गीच्या दलबाराच्या कुंवरा देवाचे पदवेन सैताना आनी सगळ्या खोटे आत्म्या हेमकोणांत लोटून घाल, कित्याक तो आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक सळपडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया F7 जेजूक आमचे मोदें धरून पान 208 F7 पेज 88. जेजूक आमचे मोदें धरून एकामेकाक प्रितीन दिवू चलया आमी पोतून घरा हाच्या मोगाक उच्चाची जेजूक आमचे मोदें धरून एकामेकाक प्रितीन दिवू चलया आमी पोतून घरा ताच्या मोगाक उच्चाची जेजू चल्लो मोगार रस्तो आमी दोरया वेल्या चाकरी जेजून केली वेल्या चाकरी आमी कोरया वेल्या चाकरी